Father, opening prayer kota? Nikita, you do. Yeah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, thank you for this beautiful day. Thank you for this time. Lord, we are all here to learn something from you. Thank you, Holy Spirit, for revealing the mysteries, the hidden parables, and giving us the knowledge and understanding of your word. Thank you, Holy Spirit, for convicting our heart, for making us more and more sensitive to your word. Thank you, Jesus, for your grace, for your mercy, and for your love. Yes, Lord Jesus, you have chosen us and you have brought us here in one accord to hear your word and to plant that seed in our heart. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, take complete authority of today's session. Let every word spoken here be yours and nothing of mine. Take complete authority of my vocal cord and of each and everything. Lord, in the name of Jesus, I rebuke the spirit of unbelief to get out right now. Thank you, Lord Jesus, for preparing our heart and making our heart more and more sensitive to your word. In the mighty name of Jesus, we pray, Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. Praise Jesus. Praise Jesus, Sister Ella. Thank you, Jesus. So, आयज आमी न्हू सांडलोल्या पुताची हेजेर शिकया, द प्रॉडिगल सन. ओके, आनी हो पान न्हू जेजू कोणाक सांगतालो? थिंगा न्हू जेजू आमकां लूक चॅप्टर 15 फ्रॉम वर्स 1 आनी 3 थिंगा दिसून येता की जेजू न्हू टॅक्स कलेक्टर आनी आउटकास्टां कडेन उलयतालो आनी जेन्ना जेजू टॅक्स कलेक्टर्सांशी उलयतालो तेन्ना न्हू थिंगा फॅरिसीज आहले आनी टिचर्स ऑफ लॉ आहले आनी ते ग्रम्मल कोत्ताले की हो आनी कोण हो सगळे आउटकास्टाशी उलयता टॅक्स कलेक्टराशी उलयता. So तेन्ना न्हू जेजून हें पॅरेबल सांगलें. हिंगा आमकां लूक 15 verse 1-3 आमकां सांगता one day when many tax collector and other outcasts came to listen to Jesus, the Pharisee and the teachers of law started grumbling. This man welcomes outcasts and even eats with them. So Jesus told them this parable. आतां न्हू जेजू हें पॅरेबल सांगता आनी आमी जायतीं जाणां हें पॅरेबल आतां हे दिसांनी स्पेशली लेंथाक जायते फावटी आमी आयकता अबाउट प्रॉडिगल सन. ओके, सो आयज आमी न्हू प्रॉडिगल सनाचे व्हडले चेड्याचेर फोकस करुया. चडशी आमी ल्हान जो धाकटो चेडो आहलोलो आमी म्हणटाली सांडलोली शेळी तेजेर चड फोकस करतालीं. सो आयज आमी व्हडले चेड्या वयल्यान शिकया, एल्डर ब्रदरा वयल्यान शिकया. थँक यू लॉर्ड जीसस. So Luke 15 chapter 15 verse 11 to 32 हांव वाचता. Okay, so Jesus went on to say, there was once a man who had two sons. The younger one said to him, Father, give me my share of property now. So man divided his property between his two sons. After few days, the younger son sold his part of the property and left home with the money. He went to country far away, where he wasted his money in reckless living. He spent everything he had. Then severe famine spread over the country, and he was left without a thing. So he went to work for one of the citizens of that country, who sent him out of his farm to take care of the pigs. He wished he could fill himself with bean pods the pigs ate, but no one gave him anything to eat. At last he came to his senses and said, all my father's hired workers have more than they can eat, and here I am about to starve. I will get up and go to my father and say, Father, I have sinned against God and against you. I am no longer fit to be called your son. Treat me as one of your hired worker. So he got up and started back to his father. He was still a long way from home when his father saw him. His heart was filled with pity.
He ran, threw his arms around his son, and kissed him. Father, the son said, I have sinned against God and against you. I am no longer fit to be called your son. But the father called to his servant. Hurry, he said. Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and shoe on his feet. Then go and get the prize calf and kill it, and let us celebrate with a feast. For this son of mine was dead, but now he is alive. He was lost, but now he has been found. And so the feasting began. सो हिंगा आतां कितें जाता एक पायक दोग पूत आसताय सो धाकटो जो पूत हा तो म्हणटा पायक प्रॉपर्टीचे वांटे कोर आनी आपल्याक आपल्याचो वांटो दी आनी पायक ओत्ता प्रॉपर्टीचो वांटो आनी दिता धाकटे चेड्याक ताचो वांटो आनी धाकटो चेडो प्रॉपर्टीचो वांटो घेता आनी वयता पयस वयता आनी तो ते सगळे पयशे आख्खी प्रॉपर्टी तो वगडायता ऑन ड्रिंक्स ऑन अदर थिंग्स वर्ल्डली थिंग्सार आनी जेन्ना तेजेशी कांय पयशे आसनाय ते गांवान जे गांवान तो आहलोलो थिंगा फॅमीन येता आनी जेन्ना फॅमीन येता तेजेशी कांयच आसना जेवपाक खावपाक कांयच ना सो तो एक काम सोदता आनी ते काम कोत्ता थिंगा न्हू तेका दुकरांचे कॅर करपाचें काम मेळटा दुकराच्या फार्मान आनी थिंगा तेका कांयच आसना जेवण सो तो दुकराचें हान खाता आनी तेन्ना न्हू तो रियलायज कोत्ता की म्हज्या पायच्या घरान म्हणटा सर्वंट आहाय आनी तांकां बरें जेवण मेळटा तांकां बरें बरो कॅर मेळटा तेन्ना न्हू तो तेच्या पांयचे काळीज अणभवता की ताचो पाय कितलो मोगाल इवन तो आपल्याच्या सर्वंट्साची कुयदाद घेता बरे भाशेन आनी तेन्ना न्हू तो रिपेंट जाता आपल्याची मायंड तो रिन्यू कोत्ता तो अणभवता आपल्याचो बापाचो मोग आपल्या पायचो मोग आनी तो म्हणटा आपूण आतां वयतलो आपल्याच्या पायक सांगतलो की हांवें देवाचेर आनी तुजेर व्हड चूक केली म्हाका बोगोस आनी चेडो न्हू येता आनी चेडो येता आनी पयस जावन पाय पयता तेका ताजे सर्वंट्स पळयनाय पूण फर्स्ट पाय पयता सो म्हणटकीच पाय सदांच वाट पळयतालो चेड्याची सो पयस सावन पाय पयता आनी पाय न्हू धांवून वयता आनी तेका सांगता तेका गोट वेंग मारता आनी सांगता आपल्याच्या सर्वंटाक हरी आप म्हणटा एक बऱ्यांतलो बरो म्हणटा ताचेर रोप घाल ताका मुदी घाल आनी एक पाडकुलो मार सो हिंगाच्यान आमकां सगळ्यांक अंडरस्टँड जालें न्हू थँक्यू जीसस Yes. थँक्यू होली स्पिरिट आता थँक्यू होली स्पिरिट आता वर्स 24 सन 25 सन आमकां सांगता In the meantime, the older son was out in the field on his way back. When he came close to the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants and asked him, What's going on? Your brother has come home, the servant answered, and your father has killed a prize calf because he got him back safe and sound. The older brother was so angry that he would not go into the house, so his father came out and begged him to come in. But he spoke back to his father, Look, all these years, thank you, Jesus. Look, all these years I have worked for you like a slave, and I have never disobeyed your orders. What you have given me, not even a goat for me, to have a feast with my friends. But this son of yours wasted all your property on prostitutes, and when he comes back, you kill the prize calf for him. My son, the father answered, You are always here with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be happy because your brother was dead, but now he is alive. He was lost, but now he is found. Thank you, Jesus. आता ज्युविशांच्या कायद्या प्रमाणे न्हू जेन्ना एक चेडो प्रॉपर्टी मागता आनी तेचो पाय जितोच आहा ते न्हू एक एक लॉ ब्रेक केल्ल्या भाशेन थँक यू लॉर्ड जीसस
आणि as per Moses law Deuteronomy 21 आमकां सांगता की जेन्ना एक भुरगो stubborn जाता आनी तो माय पायचे आयकना ते मायक पायक अधिकार आहा त्या भुरग्याक टू ब्रिंग इन द पब्लीक आनी तेका ह्युमिलेट करपाक इवन तो आयकना जाल्यार तेका तांचे कम्युनिटींतले भायर घालपाक. सो जेन्ना हो धाकटो पूत आपल्याचे पायशी तो पाय जिवो आसतना प्रॉपर्टी मागता पाय न्हू दिता आनी अगेन as per the Jewish this thing व्हडले चेड्याक न्हू चड वांटो मेळटा धाकट्याकीन. सो पाय जेन्ना प्रॉपर्टी डिवायड करता दोगांयकूय प्रॉपर्टी दिली व्हडल्याक चड मेळ्ळी धाकट्याक दिली प्रॉपर्टी. आतां धाकटो कितें करता प्रॉपर्टी घेता सगळें घेता आनी वयता आनी तें सगळें वगडायता. आनी जेन्ना हो पूत रियलायज जाता रिपेंट जाता तो आपल्याचो पायचो मोग होगोता ताचे काळीज तो होगोता आनी तो घारा येता तेन्ना हो व्हडलो पूत न्हू आसना. आमकां वर्स 26 सांगता तो धाकटो पूत व्हडलो पूत आसना आनी व्हडलो पूत जेन्ना घारा येता तो म्युजीक आयकता घरान कसले तरी फंक्शन चलता म्युजीक आनी डॅन्साचो आवाज येता. सो वर्स 26 हो व्हडलो पूत विचारता एल्डर ब्रदर विचारता सर्वंटाक आपयन विचारता कितें चलता म्युजीक कित्याक वाजता. आनी तेन्ना वर्स 27 ताचो सर्वंट सांगता की तुजो भाव परतून येयला. जो सांडलोलो तुजो भाव परतून येयला आनी ताकाच लागून तुजे पायन न्हू पाडकुलें मारला की तो सेफली घारा येयलो म्हणून. थँक यू लॉर्ड जीजस. आतां व्हडलो भाव कितें म्हणटा ओल्डर ब्रदर वॉज सो एंग्री. आतां कोणाचोय भाव भयणी हिंगा आहाय आनी ती सपोज जायतीं वर्सां येवंक नाय ती सांडलोली वायट जिवीत जियेतालीं वायट रस्त्यार चल्लोलीं आनी जायते वर्सांनी सपोज तुजो भाव वो भयण परतून घारा येयलें आमी खोशी जातलीं वो आमी रागार जातलीं. थँक यू लॉर्ड जीजस. कोणूय आन्सर करूं इफ सपोज तुमचो भाव वो भयण जायतीं वर्सां वायट जिवीत जियेतालीं वायट रस्त्यार चलतालीं आनी जेन्ना ती रियलायज करता की आमी वायट जिवीत जियेता आनी ती रिपेंट करून घारा येता जेन्ना घारा येता तेन्ना आमचो एटिट्यूड कितें आसतलो आमी रागार जातलीं वो आमी खोशी जातलीं हॅपी जातलीं. खुशी जातल्या. खोशी जातलें पूण हिंगा व्हडलो भाव कितें जाता खोशी जाता ना खुशी जायना. तो रागार जाता. The older brother was so angry that he would not go into the house. So father came out and begged him to come in. Thank you Lord Jesus. So व्हडलो भाव खुशाल आसोंक ना तो तेका इतलो राग येयलो की तुवें तेच्या पासत पाडकुलो मारलो आनी म्हजे पासत कांय करूंक ना. सारकें व्हडले भावाक कांय खुशालकाय आसोंक ना की ताचो जो भाव सांडलोलो जो वायट जिवीत जियेतालो तो परतून घारा येयलो म्हणून तेका कांय खुशालकाय आसोंक ना आनी कित्याक खुशालकाय आसोंक ना कोणूय सांगता कित्याक तो खुशाल येस कित्याक तो न्हू बिटरनसान आहलोलो तो रागार जाल्लो तेका जेलसी जाली तो बिटरनसान आहलोलो कित्याक आपल्याचे पायन पाडकुलो मारलोच कित्याक आपूण सगळें काम करता हांव सगळें करता हांव इतलो बरो हांवें केन्ना वायट जिवीत जिवोंक ना हांवें सगळें तुजें काम केलें तुजी प्रॉपर्टीची हांव कुयदाद करता शेतांनी हांव काम करता पूण म्हाका केन्ना पाडकुलो मारूंक ना पूण हो तुजो पूत जो प्रॉपर्टी घेवन गेलोलो प्रॉस्टिट्युटा बरें ताणें आख्खे प्रॉपर्टी विबाडली तो घरा येतच तुवें पाडकुलो मारलो सारकें तो सारको बिटरनस घेवन आहलोलो रायट राग घेवन आहलो सारकें थँक यू जीजस पूण आतां जे पायन पाडकुलो मारलोलो तो फकत धाकटे पुताकूच मारलोलो वो सगल्यांक सेलिब्रेशन करपाक मारलोलो सॉरी सगल्यांक सेलिब्रेशन करपाक रायट तेकाच लागून आमकां वर्स 28 सांगता सो हिज फादर केम आउट अँड बेग्ड हिम टू कम इन थँक यू लॉर्ड जीजस सो हो पाडकुलो फकत धाकट्या चेड्याकूच एकल्याकूच खावपाक मारूंक ना तो सगल्यांक मारलोलो सगल्यांक एक पार्टी दिलेली सगल्यांक येवपाक सगल्यांक त्या बापायच्या आनी पुताच्या खोशयेन इनवॉल्व जावपाक
थँक यू जीसस. पूण व्हडल्या भावाचो फोकस तेच्या भावाचेर आसोंक ना, फकत आहलोलो की पाडकुलो मारलोच कित्याक. आनी जायते पावटी न्हू आमचे जिवितान तेंच जाता. जायतीं वर्सां म्हाकाय दिसताली की हो व्हडलो भाव कितलो बरो. सोगले पायचे आयकतालो, सोगले पायचे काम कोत्तालो आनी बायन कित्याक केन्ना तेका एक पाडकुलो पासून दिवंक ना काय, केन्ना कोणाक जायनासलो क्वेशन. आमकां व्हडलो एल्डर ब्रदर सारको बरो दिसना. यंगर वन पळय आख्खे पयशे वगडायले. एल्डर वाना भाशेन आमी जावपाक सोदनाय. जायते पावटी दिसना कितलो बरो पूत. व्हडलो पूत आसोन पासून ताणें प्रॉपर्टी मागोंक ना. इतले जावन पासून ताणें पायची सगळे सेवा केली, सारकें? थँक यू जीसस. पूण हिंगा न्हू सैतान न्हू ह्या व्हडल्या पुताक न्हू डिसेप्शनान दवरलेले. तो तेका डिसीव कोत्तालो. कित्याक डिसीव कोत्तालो? कित्याक पळय तो आपल्याच्या रायचसनेसाचेर वडवीक उलयतालो. तो म्हणटा वर्स 29 बट ही स्पोक बॅक टू हिज फादर. All these years I have worked for you like slave. I have never disobeyed your orders. What you have given me, not even a goat for me. सो तो न्हू आपल्याचे वडीक सांगतालो, आपल्याचेच उलयतालो. आनी जायते पावटी सैतान आमकांय अहेंच रिसीव कोत्ता की हांव मिसाक वयता, हांव सोगले मानामेत पाडटा, हांव बायबल रीड कोत्ता, वो हांव बायबल शिकता, हांव तेज्याकीन बरें, हांव सोगल्याकीन बरें. पूण तूं घरान तुज्या भावाशीन उलयना. तूं तुज्या शेजाऱ्याशी उलयना. तूं गोडे मिसाक फुडले बाकार बसोत, वो ऑल्टर सर्वीस करीत, वो सोगले कायदे पाडीत, पूण तूं तुज्या शेजाऱ्याक एक दोळ्यान चोयना पासून ना मू तुज्या शेजाऱ्याची उलयना. तूं घरांनी प्रॉपर्टीक लागून झगडटा. थँक यू लॉर्ड जीसस. सगल्याक अंडरस्टँड जाता? येस निकिता. थँक यू जीसस. पळय जायते पावटी न्हू आमी हे डिसेप्शनान आसता की आमी सोगले कायदे पाडटा, आमी सोगले कोत्ता. जसो हो भावूय म्हणटा की हांवें सोगलें काम केलां, हांव इतलीं वर्सां तुजे एक सेवका, एक स्लेवा भाशेन हांवें तुका काम केलां. तो पायक म्हणटा हांवें तुका केन्नाच डिसओबे करूंक ना. पूण ताचे काळीज निवळ आहलोले, काळजान कितें भरलोले? राग, जेलसी, बिटरनस, हेट्रेड. आनी आमचे जिवितान तशेंच जाता. आमकां सैतान डिसेप्शन दिता, एक फोट दिता. हे डिसेप्शन म्हणजे एक फोट, ती सारकी स्वता भाशेन दाखोवप. आमकां दिसता आमी सारकी पवित्र जिवीत जियेता. हांव आयज मिसाक वयता, हांव आयज बायबल शिकता, हांव आयज रिडींग कोत्ता, हांव सोगलें कोत्ता. म्हाका दिसता लायक हांव जेजूक इम्प्रेस कोत्ता. म्हाका दिसता की हांव होलियर दॅन दा, हांव सोगल्याकीन पवित्र. पूण हांव म्हज्या खूद घरान म्हज्या भावा भयणाशी उलयना. हांव खूद तांची गॉसिप कोत्ता. म्हाका राग येता, म्हाका जेलसी हा, म्हाका गॉसिपींग करूंक जाय. फॅरसीस तशेंच कोत्ताले रायट. भायल्या भायर सोगले लॉज पाडटाले, पूण भितरल्यान तेंची काळजां पयस आहलोलीं देवा कडच्यान, सारकें? थँक यू लॉर्ड जीसस. आनी हे न्हू सेल्फ रायचसनस सारकें डेंजरस. आमी जायते पावटी आमचे सेल्फ रायचसनसाचे वयताय. दोन भाशेची रायचसनस आहाय. एक सेल्फ रायचसनस आनी एक जे देवान आमकां दिला तें रायचसनस इन क्रायस्ट. सेल्फ रायचसनस म्हणजे हांव म्हज्या बोळान कोत्ता. रायचसनस कम्स बाय ओन वर्क्स. हांव म्हजेच वडवीक सांगता, म्हाकाच बोस्ट कोत्ता. आनी रायचसनस कम इन क्रायस्ट म्हणजे जे जेजून खुर्सार सोपाटला तें. थँक यू लॉर्ड जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. आतां हिंगा तो बापूय आपल्याच्या व्हडल्या पुताशी प्लीड कोत्ता, बॅग कोत्ता की तूं यो, भितर यो, सेलिब्रेट कोर. थँक यू लॉर्ड जीसस. पूण तो न्हू रागान वता, तो बिटरनसान, हेट्रेडान ऑपरेट कोत्ता. आनी तो इवन म्हणटा की हांवें तुका एक स्लेवा भाशेन काम केलां.
आता प्रॉपर्टी पाहिजे, इनहेरिटन्स पाहिजे. इनहेरिटन्स म्हणजे ते तुका फ्री मेवता, तुये तेका वर्क करपाक नाका. तुजो माय आनी पायची प्रॉपर्टी ती तुका एज अ गिफ्ट, एज अ इनहेरिटन्स मेवता. आणि तेकाच लागून वर्स 30 तेचो पाय म्हणटा, बट दिस सन योर्स, थँक यू लॉर्ड जीसस, 31, I'm sorry. My son, the father answered, you are always here with me, and everything I have is yours. तेचो पाय म्हणटा, म्हजे आख्खी प्रॉपर्टी जे कितें म्हजें हा ते सगळेच तुझे. पूण चेड्यान न्हू सदां डिफरन्शिएट केल्लें. थँक यू लॉर्ड जीसस. तो फूल बिटरनसान ऑपरेट करतालो. आनी जायते पावटी आमकां संवसार हें डिसेप्शन दिता की राग, जेलसी, ग्रीड, हेट्रेड, अनफॉरगिवनेस म्हणजे एक फिलींग म्हणून, एक इमोशन म्हणून. पूण देवाचें उतर आमकां सांगता जेम्स 3 James chapter 3 verse 14 to 17. But if in your heart you are jealous, bitter, and selfish, do not sin against the truth by boasting of your wisdom. तोय तोच कोत्तालो रायट. हांव सगळें काम कोत्ता, हांवें तुका केन्ना डिसओबे करूंक ना. पूण तेचे काळजान कितें आहलोलें? खुशालकाय आहलोली भाव येयला म्हणून, ओ जेलसी, बिटरनस आहलोली, राग आहलोलो. Thank you, Lord Jesus. So हिंगा देवाचें उतर आमकां सांगता, but if in your heart you are jealous, bitter, and selfish, do not sin against the truth by boasting of your wisdom. Such wisdom does not come down from heaven. It belongs to the world. It is unspiritual and demonic. So jealousy, bitterness, selfishness, anger, boasting, आपल्याचेच ओडीक सांगप, I, me and myself, हे सगळे इमोशन or feeling न्हू. It is demonic. It is unspiritual and demonic. Where there is jealousy and selfishness, there is also disorder and every kind of evil. जो jealousy ha, जो राग ha, जो selfishness ha, तिंगा सगळे भाशेचे वाईट. Thank you, Lord Jesus. But the wisdom from above is pure. First of all, it is also peaceful, gentle, and friendly. It is full of compassion and produce a harvest of good deeds. It is free from prejudice and hypocrisy. So जितले पावटी आमी रागान ऑपरेट करता, आमचे काळजान आमी कुड्डेपण, नाटकाय, बिटरनस, जेलसी, बोगसणे दिना, तितले पावटी आमी सोयतानाक न्हू आमच्या जिवितान रावपाक अलाव कोत्ताय. एफिशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 26 and 27 आमकां सांगता, जेन्ना तूं रागान ऑपरेट करता आनी सनसेट जाता तरी पूण तूं रागान ऑपरेट करता, तूं सोयतानाक तुज्या जिवितान फूटहोल्ड दिवपाक अलाव कोत्ता. सो जायते पावटी आमी जायतीच वर्सां रागान रावताय. सो इतले वर्सां तूं कोणाशी रावता, कोणाशी न्हिदता सोयता नाशी. कित्याक बरयला थिंगा एफिशियन्स 4 verse 20, chapter 4 verse 26 and 27. Even after sunset जाऊन पासून तू रागान ऑपरेट करता, you are allowing Satan, you are allowing devil to foothold in your life. आणि जायते पावटी आमी दुसऱ्यांक बोगसणे दिवपाक फाटी सरता. सो इतली वर्सां आमी सोयतानाशी रावता. आमी सोयतानाक आमच्या जिवितान ऑपरेट अलाव करपाक आमी परमिशन दिता, फुटहोल्ड घालपाक. थँक यू जीसस. आतां हिंगा पळय ही स्क्रिप्चर कितें सांगता ती. हेच भावाचें एग्जाम्पल घेया आमी. हो जो एल्डर ब्रदर आहलोलो तो सगळें काम करतालो, केन्ना डिसओबे करनासलो. पूण जेन्ना तेचो भाव येयलो न्हू, तेका राग येयलो. इतलो रागार जालो, इतले बिटरनसान ऑपरेट केलो. इवन तेच्या पाय येयलो आनी ताका बॅग कोत्ता की तूं भितर यो, आमी सेलिब्रेट करया, सगळीं मेळोन सेलिब्रेट करया. जे कितें म्हजें तें तुजेंच म्हणटा तेजो पाय. तरी पूण तो रागान आसता. आणि जेजूची उतरां आमकां कितें सांगताय 1 John 4:20 आणि 21 हितून, इफ वी से वी लव गॉड बट हेट अदर्स वी आर लायर्स. If we say we love God but hate others, we are liars. For we cannot love God whom we have not seen.
if we do not love others whom we have seen. हिंगा देवाचें उतर आमकां सांगता जेन्ना तूं म्हणटा की तूं जेजूचो मोग करता पूण तुज्या खाशा भावाक वा भयणीक वा तुज्या शेजाऱ्यांक तूं हेट करता. इवन आमी जायते फावटी आमी म्हणटा आय हेट दॅट पॉलिटिकल पार्टी, आय हेट दॅट मिनिस्टर. तेन्ना जेजूचें उतर आमकां कितें सांगता, वी आर लायर्स. आमी कोणाक फटयता, देवाक फटयता, आमकांच फटयता. For we cannot love God whom we have not seen. आमी देवाक पळोवंक ना, सारकें? कोणें देवाक पळयला? ना, right? For we cannot love God whom we have not seen if we do not love others whom we have seen. The command that Christ has given us that this, whoever loves God must love one and others. तू कितले self righteous आहेत, कितले तू मिसाक वच, ओ कायदे पाड, ओ रेतीर अटेंड कर, ओ बायबल रीड कर, ओ वर्क्स ऑफ मर्सी कर, पूण तुजे काळजान कुड्डेपण, नाटकाय, unforgiveness, jealousy आहा जाल्यार तू देवाक फटयना, तू तुकाच फटयता. कित्याक देव म्हणटा जेन्ना तूं म्हणटा की हांव देवाचो मोग करता पूण तूं तुज्या खाशा भावाक वा भयणीक वा तुज्या घरच्यांक वा तुज्या शेजाऱ्यांक तूं हेट करता जाल्यार तूं तुकाच फटयता. वी आर लायर्स. दुसरी स्क्रिप्चर आमकां सांगता 1 John 3:15 whoever hate his brother is a murderer and you know that no murderer has an eternal life abiding in him. सो जेन्ना तूं तुज्या भावाक, भयणीक, तुज्या शेजाऱ्यांक वा तुज्या कम्युनिटीक वा कोणाकूय तूं म्हणटा हांव तेका हेट करता, जेजू म्हणटा यू आर अ मर्डरर. आमकां मर्डर म्हणजे कितें दिसता, ओन्ली लायक वेपन्स घेवन कोणाचो मर्डर करप. वेपन्स उजार करून मर्डर करप तेका म्हणटा आमी क्रायम, एक मर्डर केला आनी मर्डर म्हणजे आमकां सारकें व्हडलें क्रायम दिसता. आवयच त्याने मर्डर केला, खंयचें वेपन उजार केलेले, गन, नायफ. पूण हिंगा मर्डर जेजू म्हणटा आमी आमच्या उतरांनी मर्डर करपाक शकताय, आमच्या काळजान आमी मर्डर करपाक शकताय. whoever hate his brother is a murderer. आनी आयज काल प्रॉपर्टीक लागोन ओ दुसरे जायते भाव भाव ओ घरची डिफरंट मॅटराक लागोन एकमुकल्याक हेट करताय, एकमुकल्याशी उलयनाय, अनफॉरगिवनेसान ऑपरेट करता, बिटरनेसान ऑपरेट करता, ऑफेन्सान ऑपरेट करता, तेन्ना आमी मर्डरर. And you know that no murderer has eternal life abiding in him. Thank you, Lord Jesus. So तू कितले सेल्फ रायचस जाव, कितें कर, तू तुज्या वोन बोस्ट करपाक जायना. इफ सपोज तुजे काळीज पयस आहा जाल्यार देवाकीन, इफ सपोज तुज्या काळजान तू राग घेवन हा, जेलसी घेवन हा, बिटरनेस घेवन हा, तू तुज्या गोडशांशी उलयना, तुज्या शेजाऱ्याशी तू उलयना, पूण तू मिसाक सारके टायमार पावता, भायल्याक सोगल्याक तू देवाचें उतर परगट्टा, पूण गोरशांशी तू उलयना, गोरशांशी तू तू तेंकां जाप पासून करना, तू तेंकां हेट करता जाल्यार तू तुकाच फटयता. देव म्हणटा तू फोटकिरो, देव म्हणटा तू मर्डरर. थँक यू होली स्पिरिट. आनी आमी हिंगा फस्टूच हांवें शेअर केलेले जेजू हे कोणाक सांगतालो, जेजू हे सांगतालो फॅरसीसांक. फस्टूच आमी रीड केलोले जेजू ही पॅरेबलां सांगता फॅरसी, कित्याक फॅरसी तसलें जिवीत जियेताले. फॅरसीस सेल्फ रायचसनेस जिवीत जियेताले. ते म्हणटाले आपल्या वासले आनी कोण ना, आमी जाणार, आमी शिकलाय, आमी आख्खो तोहरा शिकलाय. थँक यू लॉर्ड जीसस. ते दुसऱ्यांक जज करी, दुसऱ्यांक दुसरे नोदरेन पळोई, इवन ग्रंबल, मम्मर, कंप्लेन. तेमी जेजूक केन्ना इवन तेमी तोहरा शिकलोलो, तेंकां खबर आहलोले की हे प्रोफेसीस फुलफील जाताय. तेमी ताच्या दोळ्यांनी फॅरसीज आनी द टिचर्स ऑफ लॉनी सगळे पळयल्ले की जेजू हे प्रोफेसीज फुलफील करता. पूण तेंचे काळजान नाटकाय आहलोली, बिटरनेस आहलोली, हेट्रेट आहलोली, तेका लागून तेमी जेजूक मसाया म्हणून एक्सेप्ट करूंक ना. वयल्या ते सोदताले की जेजूक कशेंय करून ट्रॅपान घालपाक. सो आयज हे
एल्डर ब्रदराचो एक्झाम्पल ताचो कॅरेक्टर घेवन आमचेच कॉन्शियस आमी एक्झामीन करया, आमचीच काळजां आमी आमच्याच काळजान आमी विचारया, आमी ह्युमिलिटीन ऑपरेट कोत्ता, आमी बोगसोणे दिवपाक रेडी जाता, आमी जेलसीन ऑपरेट कोत्ता, आमी आजुनी आमच्या भावा भयणीक बोगशिना. सो हे आमी जोण एकल्यान न्हू आपल्याच्याच काळजाक विचारपाचें की म्हजें काळीज जेजू लागीं हा वो हांव भायल्या भायर सोगल्यांक दाखोवपाक कोत्ता सोगलें. थँक यू लॉर्ड जीसस. आनी अशेंच न्हू लुसिफरानूय केल्लें. लुसिफर आमकां आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 12 आमकां सांगता 12 to 15. हिंगा लुसिफर म्हणटा, हाव यू फॉलन फ्रॉम हेवन, ओ लुसिफर सन ऑफ द मॉर्निंग, how you are cut down to the ground, you who have weakened the nation, for you said in your heart. आता लुसिफर न्हू आपल्याच्या काळजान म्हणटा, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will also sit on the mouth of the congregation on the farthest side of the north, I will ascend above the heights of the cloud, I will be like the most high. सो सोयतान कितें म्हणटालो, हांव सोगल्याकीन व्हडलो, हांव म्हजें थ्रोन एक्झॉल्ट कोत्तलो, हांव वयर जाग्यार बसतलो आनी हांव देवाकीन व्हडलो. हे सोयतानान न्हू आपल्याच्या काळजान म्हणलें. बोस्टिंग अबाउट युअर ओन सेल्फ रायचियसनेस. दुसऱ्यांक दाखोवपाक तूं कोत्ता. जायते पावटी आमी जायते पावटी वर्क्स ऑफ मर्सी कोत्ता, सोगल्यांक हेल्प कोत्ता, पूण जेन्ना कोणें आमकां थँक्यू म्हणोंक ना, आमच्या काळजान आमी गुणगुणटा, आमकां राग येता, आमी बिटर जाता, तेणें म्हाका थँक्यू म्हणोंकूच ना कित्याक, हांवें इतलें केलें तेजे पासत. सो आमी आमचें काळीज खूंय आहा तें पळोवपाक जाय की आमच्या काळजान देवाचो आमी फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिटान ऑपरेट कोत्ता, वो आमचें काळीज देवाकीन पयस आहा, वो आमी आमकांच एक्झॉल्ट कोत्ता. जसो सोयतान आपल्याकूच एक्झॉल्ट कोत्तालो, सोयतानान आपल्याकूच म्हणलें की हांव सोगल्याकीन वयर बसतलो, म्हज्या वसलो आनी कोणूच ना, हांव कुपाकीन वयर बसतलो आनी आय वील बी लायक द मोस्ट हाय. हांव देवा भाशेन सारको द मोस्ट हाय. आनी मागीर कितें घडलें, एट यू शाल बी ब्रॉट डावन टू Sheol, टू द लोवस्ट स्टेप ऑफ द पीट. आतां सोयतानाक खूंय उडयलो, टू द लोवस्ट स्टेप ऑफ द पीट. आनी असलीच एक गोडणी न्हू जेजू आमकां पोत्तून सांगता एक पॅरेबलान. हांवें तें फूल शेअर करूंक ना, हाफूच शेअर केला, पूण तुमी प्लीज वोसाय. पळय जायते पावटी जे केन्ना आमी खंयचे सेशनाक जॉयन जाता, आतां खंयचो प्रिचर वो कोणूय आमकां देवाचें उतर शिकयता, तेजेरूच डिपेंड रावो नाकाय. तेच रेवलेशनाचेर डिपेंड रावो नाकाय. इवन सेशन काबार जालें तुमचो बायबल ओपन कोराय, आमकां जोण एकल्याक पवित्र आत्मो दिला, पवित्र आत्म्याशी विचाराय की हे स्क्रिप्चरांतल्यान म्हाका आनिकूय रिवील कर, म्हाका आनिकूय शिकोंक जाय. आनी तेन्ना न्हू तो तुमकां रिवील कोत्तलो, तो तुमकां शिकयतलो. सो जोण एकल्यानी आपल्याचें ओन रेवलेशन घेवंक जाय, जोण एकल्यानी आपल्याचो ओन टायम दिवंक जाय देवाचें उतर शिकपाक, देवाच्या उतराचेर नियाळ करपाक. आतां लूक 18 हांवें फकत 10 to 14 घेतला. हिंगा जेजू न्हू पोत्तून एक पॅरेबल सांगता. सो हिंगा दोग मनीस आहलोले आनी दोगूय मनीस टेम्पलान प्रे करपाक येयल्ले. The two men went to the temple to pray. One was Pharisee and the other was despised tax collector. The Pharisee stood by himself and prayed this prayer: I thank God that I am not like other people, cheater, sinner, adulteress. I am certainly not like that tax collector. I fast twice a week and I give you a tithe of my income. I give you tenth of my income. But the tax collector stood at a distance and dared not even to lift his eyes to heaven. As he prayed instead, he beat his chest in sorrow, saying, O God, be merciful to me, for I am a sinner. I tell you, this sinner, not the Pharisee, returned home justified before God. For those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted.
आता हिंगा दोग जाण मनीस आहलोले, दोगांय सेम सुवातेर आहलोले, देव मंदिरान ते गेलोले. आनी एक फॅरसी आसता आनी एकलो टॅक्स कलेक्टर. आता टॅक्स कलेक्टराचो बॅकग्राउंड कितें आसता, ज्युईश लोक न्हू टॅक्स कलेक्टराक लागीं दवरिनाय, कित्याक ते रोमन्साक काम कोत्ताले. सो तेंकां न्हू आपल्याच्या कम्युनिटींतले भायर घालताय. तेंकां म्हणटाय यू आर अनटच, आउटकास्ट. सो टॅक्स कलेक्टर म्हणजे लायक यू नो ते रोमन सोल्जर्सांक काम कोत्ताले, तेका लागोन हे ज्युईश लोक तेंकां लागीं दवरिनाहलो. सो आतां फॅरसी कितें कोत्ता, मागणें कोत्ता आनी टॅक्स कलेक्टरूय आहा थिंगा. आनी फॅरसी म्हणटा, आपूण म्हणटा देवा तुका दिनवासता की हांव हे लोकां भाशेन न्हू, हांव ते टॅक्स कलेक्टरा भाशेन न्हू, हांव तुका चीट कोन्ना, हांव पातकी न्हू, हांव म्हजे बायलेक फेथफूल, आय एम नॉट एडल्टरस, आय एम सर्टनली नॉट लायक दॅट टॅक्स कलेक्टर. हांव ते भाशेन न्हूच, हांव फास्टींग कोत्ता, हांव म्हजे तुका 10th वांटो दिता. सो हिंगा तो फॅरसी कितें कोत्तालो, आपल्याचेच व्होडीक सांगतालो, आपल्याचेच यु नो रायचसनस एस्टाब्लीश कोत्तालो, रायट, सेल्फ रायचसनस एस्टाब्लीश कोत्तालो. आनी सेम थिंगा एल्डर ब्रदरूय तेच कोरी. पूण एल्डर ब्रदराचे काडी साफ आसो बिटनसान आहलोले, रागान आहलोले. तो कबूल नाहलोलो की सेलिब्रेशनाक पार्ट घेवपाक. आनी हिंगाय फॅरसी आनी हे फॅरसीसा भाशेन जायते फावटी आमी कोत्ताय. हांव मिसाक वयता, हांव म्हजो 10वो वांटो दिता, म्हज्या शेजाऱ्या भाशेन हांव दुसऱ्यांची होबरो करिना, हांवें केन्ना चीट केलना, हांवें केन्ना मर्डर केलना. पूण जेजूचे उतर सांगता, इवन तूं दुसऱ्याक हेट कोत्ता, तुज्या काशा भावाक तूं हेट कोत्ता, यू आर अ मर्डरर. जेजूचे उतर आमकां सांगता, जज नॉट एंड यू विल नॉट बी जज्ड. जेन्ना आमी रागान, जेलसीन, बिटरनसान ऑपरेट कोत्ता, आमची काळजां जेजूकीन पयस आसा. आमी ते डेमोनीक स्पिरिटांक अलाव कोत्ता आमच्या जिवितान आनी पीस अनरेस्ट करपाक, आनी हेवोक करपाक. आनी हिंगा फुडें टॅक्स कलेक्टर कितें कोत्ता, तो आपल्याची तोकली पासून वयर काडिना, पूण आपल्याचे चेस्ट हें कोत्ता आनी तो म्हणटा, देवा तूं म्हाका कितलो मर्सीफूल, हांव एक पातकी. आनी जेजू दोळ्या मुखार न्हू, देवाच्या दोळ्या मुखार तो फॅरसी जस्टिफायड जावन वचना, पूण तो टॅक्स कलेक्टर जस्टिफाय जावन वयता. कित्याक तो आपूण ल्हान जालो, हंबल जालो. हंबल म्हणजे तूं तुजेर फोकस कोन्ना, तूं हे तुजो वयलो फोकस काडून देवाचेर फोकस केला, क्रायस्ट सेंटर्ड. आनी सेल्फ सेंटर्डनस म्हणजे तूं तुजेरूच फोकस दवरता, तूं तुकाच एक्सॉल्ट कोत्ता, तूं तुका कंपेर कोत्ता दुसऱ्यांक. हांव तेचे भाशेन न्हू, तो जाणा चोर, तो बेबदो, तो क्रिमिनल, हांव सारकें बरें, हांव सोगले 10 मानामेंत पाडटा. इवन आमचो कुमसार जायते फावटी जाता की हांवें पातक करूंक ना, पूण तेणें म्हाका इन्स्टिगेट केलें वायट उतरां उलोवपाक, तेका लागोन हांवें पातक केलें. सो जायते फावटी आमी प्रायडान ऑपरेट कोत्ता, आमी सेल्फ रायचसनस, आमचे सेल्फ रायचसनस एस्टाब्लीश कोत्ता. आनी फॅरसीजूय तेच कोत्ताले. तेका लागोन जेजून न्हू हे पॅरेबल, दोनूय पॅरेबल सांगली. आनी सोयतान न्हू तेंकां डिसीव कोत्तालो. आनी आयज पासून सोयतान आमकां डिसीव कोत्ता. आमकां दिसता हांव सोगलें कोत्ता म्हणोन हांव सारकें, हांव होलियर दॅन दाव, पूण म्हजो शेजारी कोन्ना म्हणोन तो पातकी. पूण जेन्ना तुजे काळजान राग आहा, बिटरनस आहा, जेलसी आहा, तुजे काळीज देवा कडच्यान पयस आहा, जाल्यार तूं देवाक फोटयना, तूं तुकाच फोटयता. सेम लायक एल्डर ब्रदर, तेकाय सोयतानान डिसेप्शनान घातलोलो. तो तेकाच फोटयतालो, तेका दिसतालो की हांव केन्ना डिसओबे कोन्ना म्हजे पायक, हांव सोगलें काम कोत्ता, पूण तो चोय म्हजो भाव आख्खे पयशे विबाड करून येयला प्रॉस्टिट्युशनाशी. आमी दुसऱ्यांक बोटां दाखोवपाक हुशार लोकडी, पूण तेज्या व्हडले भावाच्या काळजान राग आहलोलो, बिटरनस आहलोलो. जेन्ना तेजो पाय तेजेशी बॅक कोत्ता, यो म्हणटा सेलिब्रेशनान, यो म्हणटा फाटकुलो मारला, आमी सोगलीं सेलिब्रेट कोरया, तेन्ना तो येयना, तो रागान ऑपरेट कोत्ता. फॅरसीजूय तशेंच कोत्ताले. हिंगा मॅथ्यू 15:8 तुमी हो चॅप्टर वाचाय, ओके. हिंगा जेजू म्हणटा, दिस पीपल हॉनर मी विथ देअर लिप्स, but their heart is far away from me. So आमी चोवपाक जाय आमचे काळीज खूंय आसा ते.
आनी आमी हें केन्ना चेंज करतलीं जेन्ना दिसपोटी आमी देवाचें उतर शिकतलीं, आमी सोल बात घेतलीं देवाच्या उतरान आमची मोनाची नवसोनी करतलीं. Psalms 119 verse 11 आमकां सांगता, डेवीड म्हणटा, जेजू तुजें उतर हांवें ट्रेजर केलां, बाळगून दवरलां म्हजे काळजान, सो दॅट आय डोंट सीन अगेन्स्ट यू. सो जितलें आमी जेजूचें उतर आमच्या काळजान बाळगून दवरतलीं, तितलें न्हू आमची मोनाची नवसोनी जातली. आनी जेन्ना आमची मोनाची नवसोनी जातली, ऑटोमॅटीक आमचें एक्शन चेंज जातलें. पूण तूं पयलीं तुजें एक्शन चेंज करपाक वयशी, तूं पयलें सगळ्यांक हेल्प करपाक वयशी, हांव इग्रो साफ करतां, हांव वाचप करतां, हांव म्हज्या शेजाऱ्यांक हेल्प करतां, हांव सगळें करतां. पूण जेन्ना फादरीन तुका थँक्यू म्हणोंक ना, वो तुज्या शेजाऱ्यान तुका थँक्यू म्हणोंक ना आपल्याक हेल्प केलें म्हणून, वो तुज्या घरच्यांनी तुज्या घरान आयज क्लिनींग केलां, सगळें कुकींग केलां, पूण तुज्या घरच्यांन तुका एप्रिशिएट करूंक ना, थँक्यू म्हणोंक ना, तेन्ना आमी ग्रम्मल करता, आमी कंप्लेन करता, आमी ओंजोता, आमकां राग येता. सो आमीच चोवपाक जाय आमचें काडीस खूंय आहा तें. सो फर्स्ट वेरी इम्पॉर्टंट आमी आमची मोनाची नवसोनी करपाक, आनी मोनाची नवसोनी म्हणजे रिपेंटन्स वा रिन्यूइंग ऑफ मायंड केन्ना जातलें जेन्ना दिसपोटी तूं देवाचें उतर शिकतलें, देवाचें उतरच तुका इनसायड आउट चेंज करतलें. थँक यू जीसस. थँक यू होली स्पिरिट. सगळ्याक अंडरस्टँड जालें न्हू? थँक यू जीसस. फादर बेनेडिक्ट, you want to share? Yeah, good afternoon, everybody. Good afternoon, Father. Yeah, I can see quite many people like last week, 15 to 17 people. What I would say is, all when last time I mentioned that a kind of we are becoming mute spectators. Okay, in a way it is nice, but then maybe we can make a group of ourselves later, and no, we can also allow others to participate in the course of the week if they have anything to share, anything to share with you, or maybe with anybody else. So that is one part of it. What do you think? Yes, Father, we can do. Thank you, Jesus. Yeah. Yes, that maybe so that we become others also become participants, or maybe they may have something to share with you, or maybe somebody else. So this reflection can also help them to benefit personally. Do you understand what I'm saying? Yes, Father. Yes. Yeah. Yeah, and the second part was last week also. I am listening to your talk. Of course, I side by side I do also my work a bit, but then I drew a conclusion, or maybe uh, I gave a theme. Hmm? Like last week it was like persistence in prayers. Then I made into 3 points. Prayers will be powerful, wonderful, and joyful. So this week I would like to say the as you began, you read the scripture, right? You read the Bible. Yes. You read that particular passage. In that, the eldest, the youngest son lived a reckless living. You mentioned, is it so? Yes, Father. Reckless living. Yes. Okay. Yeah, so the theme could be uh, we tend to live a reckless living as we want. Okay. Yeah. So reckless living against reckless love of God. Thank you, Jesus. Okay, it is something nice. We live as we want, and the main focus, or maybe the main thing we can conclude in a thing that which will benefit us is, it's this God who is waiting for us. Is a God who is forgiving us, a God who is loving us, and that's what you personally know, isn't it, Nikita? Yes, Father. Yes. You have experienced God's love, you have experienced God's forgiveness, and God, and when you surrendered yourself, and when you became submissive, when you became humble, and then you realized the love of God, and then you left the world behind, isn't it? Yes, Father. Yeah. So, I mean, have you benefited with this, and so you'd like to share it with others? So even others should learn to do this. Even others should learn to do this. Okay. Yeah. Yeah, I would like to just give some examples of today, since the prodigal sons, two sons, and you focused on the second son, the eldest son. Okay, right from the beginning, the Genesis, Cain and Abel. Yeah, Yes.
Yeah, so there is a fight between two brothers, the Yes, sons of Isaac, Esau and Jacob. Jacob. Okay, there is a fight between two sons. Okay, so it is a continuous pattern of our living, anger. Okay, keeping anger, and you repeatedly mentioned in your talk that no, we become murderers, and that's what exactly the Bible says. Yes, Huh? Yeah, the Cain and Abel, two brothers. One becomes a murderer. One murders his own brother, and then uh, the sons of Isaac, Jacob and Esau. No, the eldest fellow, if the mother were not to save him, he would have killed him. Could be, no? yes, So we tend to live we are sometimes life situation can take us to that extent that we can become one day a murderer, killers. Okay, yes, okay. Maybe in our society, maybe it is, we have police, we have got court case, we need to be in the jail. Keeping that in mind, we may live as murderers. We may think, I want to kill my brother, I want to kill my sister, but I cannot do that. But we remain in a jail, we remain in a prison, we remain in a cell like prisoners, isn't it? With yes, that unforgiving, right. one unforgiving heart, and maybe with that no, that we don't experience the love of God. So all this, so it was beautifully brought out, but then it all depends how we each one of us understand. And I hope maybe today were the 15 to 16 participants, hope they benefit. And also we pray for each one of us, and I assure my sincere prayers to you, and I wish all good for you for doing this. Amen. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Yeah, Yes, yeah. Father, as Thank you you. said, unforgiveness, bitterness, jealousies, these are like high class Yes, demons जे बाहेर आमका दिसना बाहेर आम्ही सारखी yes, right, बरी right, दिसता होलियर सारखी सगळे करता right, right. पण काळजान हे सगळे इट्स लाईक अ प्रिझन unforgiveness is a Yes. prison bitterness offense Yeah. thank you Jesus Because we openly cannot do that to anybody, because there is a social consequence, there is a society consequences. Maybe no, we are punished by the society, we are punished by the law, we are punished by the court. So what happens? We cannot come out of it. So we become keep it within ourselves, thinking about hatred, jealousy, or maybe no, we want to no, we ourselves think about our enemies, and we become our prison. Yes, true, thank you Jesus very much. thank you Yes. Father thank you Jesus Thank you, Nikita. thank you Thanks Jesus all of us, all the participants in this group. I'm privileged. Thank you. God thank you bless you Father all. thank you Jesus Sister Rena you want to share something No, Nikita. आणि If कोणी anybody शेअर else करता can. आणि कोणी शेअर करताय कितें सांगपाक जाय आयच्या टिचिंगा वयल्यान कितें शिकले एक दोन उतरांनी प्लीज तुमी आयच्या टिचिंगा वयल्यान कितें शिकले कितें कितें आयज तुमी कितें मेळवलें तुमकां आयज हे शिकोवणे वयल्यान पवित्र आत्म्या कडच्यान थँक यू जीसस So that this will be very tough question to answer just now. So that is the reason I told you that we can make a group of ourselves like-minded, those who really want to share, or maybe in the weekdays, if they feel, they can maybe contact each one of us, or maybe they can put in the group. Okay, that's what I felt. Maybe immediately, it's very, it's easy for you and for me. Maybe for some it is not easy. I They know take thank you time. Jesus Yeah, yeah. We'll yes give Father space for that. Yeah. yeah thank you Jesus but by faith I believe that everyone has understood yes sister Yes, Remy all benefit, all benefit. all Yes. benefit yes sister Remy आम्ही सिस्टर आम्ही सेल्फ रायचियसनेस जावप कारण होय ते हे म्हाका बरें एकदम बरें लागलें आमी रायचियसनेस ऑफ गॉड तें चिंतूंक जाय फर्स्ट आमी चड करून सेल्फ रायचियसनेस हांवेंच म्हणटा आमी हांवूच करता सगळें सारकें आमी देवाचो मोग आमचे मेरिटान अर्न करूंक सोदता by our works thank you गोंया Jesus सगळें येस करपाचें आणि कोणी शेअर करता सांगता थँक यू सिस्टर एमी थँक यू जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस जासिंदा आंटी तुका कितें सांगूंक जाय थँक यू जीसस सिस्टर कॉनी
sisters na. Sister Connie. Praise God, sister. आज शिकवून बरे सजवले आणि आमचे मोगाचं बापूय इतकं दयाळ मोगाळ आमकां हेच भशेन तो एक एकल्याक नांव घेवन एकठांय गेला आनी एक एकल्याक तुका डेली तो आपयता एक एकल्याक नांव घेवन आपयता तो आमकां हेच भशेन आमकां सजमता तो दुसऱ्याने हेट केला तो कोण ना तो तो व्हडलो भाव कितलो तेजी काळजान राग आहालो आणि कितले ते सगळे जाण आसतना बसून तो ताका आपयता देव बाप मोगाळ आपयता कितली पातकी बसून जाल्यार आमकां वेंगयता ते हे हितून सजमता सिस्टर. Thank you, Jesus. थँक यू जीजस. Thank you, Sister Connie. Thank you, Jesus. Connie, Thanksgiving prayer कोत्ता आनी कोणाक कितें शेअर करूंक जाय ओ Thanksgiving prayer करया. Thank you, Lord Jesus. Okay, Sister Connie कोत्ता Thanksgiving prayer ओय कर. बापाचे पुताचे पोटाचे नाव आमेन. मोगाळा बापा पुता पवित्र आत्मा तू आमकां एक एकल्याक नांव घेवन आजीर केला पासत तुका वाखाणटा अधीन वाचता आणि होली स्पिरिट ही शिकवण ते आमकां दिला सिस्टर निकिता वरवीं जो फादरा वरवीं त्या पासत बापा तुका वाखाणटा अधीन वाचता आणि जायते फावटी आमी हे टॉपिका वयल्यान आयकल्ले पूण व्हडल्या भावाची तितली खबर आयकोंक नासली तितलें समजनासले कितें तेजे काळजान आसलें आनी देव आमचे सदांच काळजाचेर नदर मारता तरी दयाळ बाप सदांच आमचे काळजाचेर नदर मारता त्या पासत बापा तुका वाखाणटा बीन वाचता. एफिशियन्स 4:26-27 आमकां म्हणटा राग तुमकां येतलोच तरी रागाक लागून पातक करी नाकात. वेळ पळसर राग धरून रावू नाकात. थँक्यू जीजस ह्या उतरां पासत आनी जायते फावटी अशेंच जालां बापा आमी राग धरून कितलेय आमी बरें करता पूण राग धरून आमी आमकांच बंद करून घायला. 1 John 3:15 आमकां म्हणटा मोग करिनात ती मरणातूच आसतात. आपल्या भावाचो व भयणीचो द्वेष करतात ती मनशां प्राण घातली मर्डरर्स. हे उतरां पासत बापाचे आमकां शिकवले खूब शिकवण दिल्या पासत तुका वाखाणटा आनी दिनवासता आनी महिमा दिता आनी सगळ्याक ही पुरसाची वाड जाता इगोजार आनी जायती समजणी मेळटा त्याय पासत बापा तुका वाखाणटा दिनवासता महिमा दिता आनी क्लासी वरवीं जायते शिकले तेय पासत तुका वाखाणटा आनी दिनवासता आनी सगळ्यांक देवाच्या हातीन घालता आनी हांव मागणें करता जेजू क्रिस्त आमचे सोम्या वरवीं. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Sister Connie. Thank you, Father. Thank you, everyone. Thank you, Jesus. Thank you, Thank sister. you, Jesus. Thank you, sister. Thank you, Thank you, Jesus. Thank you, Sister Nikita. Thank you, Sister Marielina. Thank you, Jesus. Thank you, Sister Nikita. Thank you, Sister Rosaline. Thank you, Jesus. Thank you, everyone.